कोविड-19 या महामारीक लागून उपस्थित जाल्ल्या एका विचित्र परिस्थितींतल्यान आज पुराय जग मार्ग काढीत नव्यो संधी, नव्यो जीवनशैली आणि नवी आर्थिक आव्हानाक समोर वता. मानाधिक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित भाई शाह हांच्या कुशल नेतृत्वान या महामारीच्या कचाट्यांतल्यान आमच्या देशाक भायर काडपाक शकले. हेका म्हाका सारक्या भारता सारक्या महाकाय देशात लॉकडाऊन लागू करप, ताची अंमलबजावणी करता असताना जनतेच्या दिसस्पष्ट गरजेची पूर्तता करप, आवश्यक वखदाची पुरवण करप आणि ताकाच लागून म्हणजे मोठमोठ्या टेस्टिंग खूप मोठ्या प्रमाणात करप, साधन सुविधा उपलब्ध करप असूनही देशाचो आर्थिक डोलारो हो भगीरथ प्रयत्न आमच्या केंद्र सरकारान साध्य करून दाखयला. आणि हाकाच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आर्थिक मळार घेतिल्ले निर्णय हे ऐतिहासिक थारल्यात. सूक्ष्म स्तरावेल्या एखाद्या गाड्याकारापासून व्हडांतल्या व्हड उद्योजकापर्यंत समेस्तांक म्हाका दिसता निर्माण करपा खातीर जाहीर केल्ले आर्थिक पॅकेज ही खूप महत्वाची थारल्या. 9.5 महिने जाले की गोंयच्या पुराय प्रशासन संपूर्ण समर्पण भावनेन ह्या महामारीचे आड झूज दीत आसा. आमचे डॉक्टर्स, आमचे नर्स, आमचे आरोग्य कर्मचारी, आमचे पोलीस, आमचे प्रशासकीय अधिकारी आणि सेवाभावी वृत्तीन काम करपी फ्रंटलायन कोविड वॉरियर, तशेंच स्वता मुखार येवन वॅक्सिनाची क्लिनिकल ट्रायल दिवपी, कोविड दुयेंस बरे जावन प्लाझ्मा डोनेट करपी अशा समेस्त लोकांक ह्या सगळ्यांच्या योगदानाक सर्वसाधारण महत्व आसा. हांव पुराय गोंयच्या जनतेच्या वतीन तांचो सदांच ऋणी आसतलो. गोंयकार हो सदांच उत्साही, आशावादी आणि सकारात्मक जावन आसा. गोंया भितर नकारात्मक, विघटनवादी आणि दोष विरोधी शक्तीक केन्नाच थारो मेळना हें त्रिवार सत्य परत एक फावट अधोरेखित जाला. सैमाचो सांबाळ करता आसतना विकासाच्या मळार गोंय फुडें पावलां मारची हाचीच राज्याचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान हांव जापसालदारकी घेता. गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री श्री प्रमोदजी सावंत हांगा करतात. गोंय मुक्ती दिसाचो आयचो हो 60वो दीस आमच्या आणि तुमच्या साक्षी आणि एक मळबात भोगोवपी आमचे कितलेशेच अशे दिव्य हावेसांतल्यान आमी आयज जैताची पावलां मारपा खातीर एकठांय जाल्ले आसा. प्रत्येक भुयेक आपली अशी निजाची संस्कृताय असता. दर एका भुयेक आणि दर एका भुयेची आपली अशी एक वळख असता. आमचे बीन गोंय उज्वल अशी वळख, कला, संस्कृती आणि परंपरेंतल्यान आयज आमी आनीकूय मुखार घडयतात. गोंय स्वतंत्रतायेचो आयचो हो 60वो भांगराळ दीस